Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. जर ते तो म्हणटा तेणी आपूण कांयच करूंक ना जाल्यार 8 दीस पयलीं आमी एप्लिकेशन मूव केल्लें. 8 दीस केले जाल्यार तेंच्यांनी जर खंयचे डॉक्युमेंट्स ना किंवा कितें प्रॉब्लम आहा तेका म्हणजे थंय आमी कितें कमी पडलें वीक पडलें डॉक्युमेंट सबमीट करपाक जाल्यार आमकां तेन्ना सोमतेच कित्याक सांगूंक ना. आमचो 4 प्रोग्राम जाल्यार 3:30 आमकां रिजेक्शन एनओसी रिजेक्टेड म्हणून एनओसी कित्याक दिली. हांव डायरेक्ट आरोप करता डेप्युटी कलेक्टरान थंयसर टायप करून दवरले एक्सेप्टेड म्हणून आनी आपूण जेवन येताना अर्जांक दिता म्हणून सांगलें. म्हाजे मनीस आसले प्रेसूय थंय आसलेले तेंकाय तेणी तेच सांगलां जेवन येताना अर्जांक सायन मारता अर्जाची 15 मिनटां राव 15 मिनटां राव आनी 3:30 दिला. 3:30 आमच्या भुरग्याच्या हातीन रिजेक्टेड म्हणून एनओसी दिल्या तेणी. हे कित्याक लास्ट मुमेंट कित्याक रावले कोणाच्या फोनाचेर रावलेले कोणाचे फोन परत परत येताले कोणा कडेन उलयताले परत परत. शूड टेक अ लिगल ॲक्शन. हे कालच घडलं. सो ह्या काही काळा भितर आम्ही वी गो फॉर लिगल ॲक्शन. दयानंद सोपटे ह्या मतदारसंघात तसो आतापर्यंत कणकार प्रतिस्पर्धी 100% जिखतलो हे कोण ना आणि तो सामको भियेला. जीत आरोलकर म्हणटकूच तो भियेता कारण जीत आरोलकरा कडेन आता सहसा साधारण पळोवपाक गेल्यार सगळ्या पंचायतीचे पंच आहात सरपंच आहात आणि दुसरें म्हणजे जे स्त्री बायलांची वोटींग जे आहा ते आहात. पण हे 350-400 लोक रिपोर्ट जर म्हाका मेळ्ळो पुलिसां आसून म्हाज्या लिडराकय मेळ्ळो म्हणजे पक्षाच्या लिडराक ती मॅक्झिमम लोक म्हणजे मोर दॅन 50% हे भायले आसले. आणि हांवें सुद्दां जे पळयले तुमच्या समोर सुद्दां प्रेसाच्या टायमार जे उबे आसले 10-15 लोकच दिसताले. तातूंत जे आमचे पंच मंडळी सरपंच मेळ्ळे लिमिटेड आणि एक 10-15 जाले बाकी सगळे चेहरे हे अनोळखी आसले. तुका ही प्रेस कॉन्फरन्स घेवची पडली कित्याक वयल्यान तुज्या चाबूक पडला तुज्या पार्टी लिडरांचे तेंचे कडल्यान कित्याक इतलो लोक थंय जमलो. दुसरें म्हणल्यार तेका म्हाका दिसता तो तेणी म्हटला आपूण लॅपटॉपाचेर पळयतालो लायव्ह सगळें तर म्हाका दिसता तेणी आपलो चश्मा लावंक नासलो. एक तर चश्मा लावंक नासलो नाल्यार मॅथ्सान सारको वीक आहा. 300-350 म्हटल्यार पळय तेतून एक 0 आनी एड करपाक विचारला तो. तेणी मांद्रे मतदारसंघाचे लोक जे जमलेले थंयसर तेका तेणी अर्दे भायले म्हटले. म्हाका खबर ना कितले थंय भायले ताका दिसले ते आनी हेचेर कळटा की ह्यो लोकांकूच वळखना. पक्षाचे लिडर म्हणजे भारतीय जनता पक्षाचो उमेदवार आसून सुद्धा भारतीय जनता पक्षाचे मोठे लिडर हे दयानंद सोपटेक खूप पाडाव करपाक तेचे बरोबर. ते बरोबर 4 मिनिस्टर असले जे सत्तेन असले अशे हांवें नांवां घेवपाची गरज ना सगळ्या जनतेक खबर आहा. दुसरो तेणी एक स्टेटमेंट केला की बीजेपीचे सिनियर लिडरांनी म्हाका सपोर्ट केला आणि तेका लागून इतले मतां पडली म्हणून. सो तेका एक रिक्वेस्ट आहा तेणी दुसरे फावट प्रेस कॉन्फरन्साक ते सिनियर लिडरांची नांवां घेवपाची बश्टे कोड्यांनी दवरूं नाका. नांवां घे आनी क्लियर कर. चार मंत्री जे सिनियर त्याच्या पार्टीचे लिडर जर म्हाका सपोर्ट करता म्हणजे हेचेर कळटा की हेका कोणाचोच सपोर्ट ना.